मिसाची बेळ सुरू जाता आमी सगळी तयार जावया आमचो यादनी भितर सोता आमी सगळी येवकार दिवया मिसाची बेळ सुरू जाता आमी सगळी तयार जावया आमचो यादनी भितर सोता आमी सगळी येवकार दिवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो हर एक मिसाचें बलिदान देवाचे एक मोगाची आपोवणी जावन आसा पूण मस्तपटी आमकां तें अर्थ जायना कित्याक आमी पातकांत आसता पातकी जिणी चलयता आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी प्रत्येक जावन आमी वळखून घेवया आमी पातकी म्हणून आज एक नितळ काळजान नितळ म्हणून आमी पातकी म्हळ्यार वळखून घेवया देवाचे बोगसाण आमी मागया आनी सक्टा सांगया हांव पातकी सरपदवेदा देव बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच संकवार बरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोम्या सोम्या काकुळट कर सोम्या सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या सोम्या काकुळट कर सोम्या सोम्या काकुळट कर प्रार्थुया ससनांच्या आनी काकुळटार देवा तुज्या पुताक आमी धावी धवी मेळोंक वेता संवसारी करण्यो आमच्या वाटेर अडकळ जायनाशें सर्गींचे जणवान आमी मनान उजवाडाय ह्या परीत तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाची वाटेली आमकां कर ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जेसय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता राजभर चलयता ससनांच्या ससना आमेन तुजो वैभव देव सर्व परजांक दाखयतलो बारूकाच्या पुस्तकांतलें वाचप जेरुजलेमा तुजी वेळापाची आनी खंतीची वस्त्रां काड सदां काळ देवाच्या वैभवाची सोबाई नेस देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगोर ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सोबाय दाखयतलो नितीवंतपण वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नांव देव तुका ससनाक दितलो ऊठ जेरुजलेमा पर्वताचेर उबी राव उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय पवित्र देवाच्या उतरान
उदेन तितावन आनी अस्तेम तेतावन तांकां एकठांय केल्यांत. देवान तांचो उडास केलो म्हूण तीं सगळीं संतोसतात. तुका सोडून तीं पांयांनी चलोवन गेलीं, दुस्मानांनी तांकां आंबडून व्हेलीं, पूण आतां देव तांकां रायाळ फालकेर बसोवनशें वैभवान तुजेशीं परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सासणीक दोंगर समाथळ करूंक जाय आनी धर्ण सपाट करूंक फालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीत रूख इस्रायेलाक सावळी दितेली. कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते काकुळतीन आनी नितीन इस्रायेलाक संतोषान चलोवन व्हरतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान आमचे गातीर केली विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे गातीर केली विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत आसल्या आमकां सर्वेस्परान पोतून सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें सोंपणशें दिसलें. तेदवा आमच्या तोंडार केलतले हांसो आनी आमच्या वंटांनी वळटली गितां. सर्वेस्परान आमचे गातीर केली विचित्रां, आमी संतोष बरी जाल्या. अनबावटिले गुण म्हणूंक लागले, कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे गातीर केली ना. वय सर्वेस्परान आमचे गातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जातेल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केली विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केली विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, तुमचो उगडास करता तितलेय पावटी तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक दिन वाचतां आनी तुमां समेस्तां खातीर प्रार्थना करता तितलेय पावटी कुशालकायेन तें करता. कित्याक पयल्या दिसा सावन ते आयज पर्यंत शिव वर्तमानाच्या म्हज्या वावरान तुमी म्हाका आदार दिला. देवान तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला, तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस ये पर्यंत हो वावर शार्ती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या मोगान तुमी समेस्तांचो हांव कितलो मोग करतां हाचो खूब देव म्हजो गवाय. तुमचो मोग अदीक अदीक वाडो, स्वताची अदीक उंच वळख आनी अदीक खोल अणभव तुमकां मेळूं आनी हे परी कितें अदीक बरें तें तुमी सदांच विचून काडूंक पावूं.
हे म्हजे मागणी. अशें निर्मोल आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. देवाक मानता तसल्या जिविताची फळां जेजू क्रिस्त आमचे सवेक उत्पन्न करता. असल्या फळांनी तुमचें जिवीत त्या दिसा बरोवन येतलें आनी अशी देवाक मेळटली महिमा आनी वाखाणणी. देवाचे उतोरे. देवाची व्हड उपकार. उद्गार. जय सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 जय. सर्वेस पोरा समारोप तयार करा, ताचे वाटो नीट करा. सगळ्या मनशा कुळाक देवाचे तारण देखतेले. जय सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 जय. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवाड्याच्या 15व्या वर्सा पोन्सियस पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसतना हेरोद गलिलिया प्रांत्याचो उपराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांत्याचो उपराय जावन आसतना अन्नास आनी खायफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या कालार जकर्याच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतणच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांक मन बदलेचे, स्नान घेचे आनी पातकांचें बोगसाणें जोडीचें म्हणून परगट करूंक लागलो. हें इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. हर एक पालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तकसून हाडतलें, वांकडे तेंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो साफ जातलो. अशें सगळे मनशाकुल देवाचें तरण देखतलें. देवाचे उतर हे वाखाणे तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आमी क्रिस्तायन्याचो दुसरो आयतारांत आसां आनी ह्या वेळार डिसेंबर म्हयनो म्हणून सांगतना आमकां उडासा घेवचे एकच एक विशय, क्रिसमस. आमी जेजूचो जनन आचरण करचो एक समय आनी एक वेळार सक्ता आमी मस्त खुशेन आसता, कित्याक क्रिसमस म्हणून सांगतना एक मस्त खुशेचो वेळ तो, आमकां पुरा लोकांक मस्त संतोशाचो वेळ तो. आनी अशें आसतना आमकां आयचे वाचप सांगतात आमी जाता इतलें आमचें दूख कश्ट दूख तें पुरा काण घालन आमी खुशेन आमी जेजूक स्वागत दिवचें. आयचे पयले वाचपांत आमी पळयता बारूक प्रवादी तो सांगता ते जेरुसलेम लोकांक तुमचे कश्ट दूख कितें आसा ते पुरा काण घाला आनी मुखार तुमी खुशेन रावा, संतोशांत रावा, कित्याक आमच्या खातीर आमचो एक राय येता. आनी अशें आमी जेजूक स्वागत करीत जाल्यार आमी क्रिसमसाच्या वेळार मस्त तयाऱ्यो करता. मोगाच्यान तयार म्हणून सांगतना आमी घर क्लीन नितळ करचें, कुसवार आनी दुसरे कल काम आसात, नवे नवे ड्रेस घेता आनी पुरा दुसरे विशय आमी करता. पूण आयच्या शुभवार्तांत आमी पळयता आमी कितें करीचें, जेजूक आमी आमच्या जिणेंत स्वागत दिवचें जाल्यार एक क्रिसमसाच्या वेळार आमी आमकांच आमी तयार जायचे जाल्यार आमी कितें करीचें म्हणून पळयता. आमी पळयता की ह्यो जुवांव ताणें सांगलेली 3 उतरां मस्त इम्पॉर्टंट. एक म्हणटा तो
तुमचें मन बदलया. चेंज युअर हार्ट. आज मोगाच्या न्हू आमी भायर तावन चेंज जाल्यार व्हडले विशय न्ही, पूण आमी भितर तावन चेंज जायचे, आमचें मन बदलचें. आनी अशें आमचें मन आमी बदलयचें जाल्यार जाता इतलें आमी ती पातकी जिणी सोडून देवान दाखोवचे वाटेंत आमी चलोवंक आमी तयार जायचे. तेंचो तो दुसरे विशय सांगता, आमी देवान दाखयल्या वाटेंत चलोवंक आमी तयार जायचे. आनी आमी तशें रेडी जायचे जाल्यार आमी भितर तावन आमी नितळ जायचे. म्हाका न्हू क्रिसमस म्हणून सांगतना आमी जेजूचो तो जल्म दीस आचरण करतना आमी परतून जेजूक स्वागत दितना आमी हे 3 विशय उडा सोडून घेवचे. जाता इतलें आमची जिणी बदलचे. जाता इतलें आमी आतां एक नवी जिणी स्टार्ट करीचे. जाता इतलें आमी नितळ जायचे भितर तावन, म्हणजे काळीज नितळ जावन आसाचे. आनी जाता इतलें ती पातकी जिणी सोडून हांवें देवान दाखयल्ल्या वाटेंत हांवें चलोवंक तयार जायचे. मस्तपटी हे मस्त कश्ट आमी चिंता की इतले कशें जावंक पुरो म्हणून, पूण केदला हे पूर आमी करता तेदला मात्र ह्यो क्रिसमस एक संतोशाचो क्रिसमस जावन आसता. तेदला मात्र एक क्रिसमसाक एक अर्थ मेळटा. नाजाल्यार आमी हर एक वर्सांत आमी कशें आचरण करता तशेंच करून वेता. देखून आज प्रत्येक जावन आमी हे मिसाचें बलिदानांत आमी मागून घेवया. जाता इतलें तो जेजू परतून आमचे कुटुंबांनी आमचे काळजांत तो जल्मोवन दी. तो जेजू परतून आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांनी तो येवन आमकां ताजें शांती समाधान दिवन दी. आमी जाता इतलें आमचे कश्ट दूख पुरा हे आल्तार समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू. तो देव आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ताजें बेसांव दिवन दी. आमेन. आमी बावडटांत हांगासर देव तेंपलांत एक जाल्या तर आमी वस्त बावड परगटुया. विश्वासांत म्हणया, सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, अंकर मरेतावन जल्मलो, पोंच पिले ते खाल ताणें कस असले, ताका कुत्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गात सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तें तावन जिव्यांची मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पौत्सबे भक्तांचो एकतार, पातकांचें बगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी एक घडी मौन रावन आमची वैयक्तीक मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आमी दवरया. मोगाळ सर्गींच्या बापा, आज कुटुंबा भशेन हांगासर एकठांय जाल्यार आमी आमची मागणी आनी प्रार्थना तुजे मुखार दवरल्यांत. आमकां सगळ्यांक तुजें बेसांव दी. आमी एकामेका आदरसून सुदारसून जियोवच्याक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. Le picoști waura Galtau bapai cia disa Amcia tatantos tirupa Amcia tatantos tirupa Cadlo loro spuncia foda Otta bapaच्या दिसा आमचे कालसीन सोऱ्या रूपा आमचे कालसीन सोऱ्या रूपा होस्माल धन्यवादाना सो आवडे ताई तू बेटयलोलो Hensai soda tu cabete Orpelele tu gerosne Orpelele tu gerosne म्हज्या भावा भयण्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतसने जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर देव मानून घेव. दयाळ बापा, कळत्या काळसांनी हे मागणी आनी तेनी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो नाय जाल्यार ह्या बेटोनी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनबान सोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सस्नांच्या देवा, सर्व काल आनी सर्वथान जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनबान सोंग फावो. ओ कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या पवर्तान ताचें पुनर्जीवन पळोवन परगडता. दीर बर वर्षान ताच्या महिम्यान यागत रेखता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां संगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal baranso सर्वेस पोतो. सर्गानी संसार bodla तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची चूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदेनी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस परसून सुखवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याचे सांगी दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाते असताना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन मांचलो, ती आपल्याशी सांगतली आनी म्हळें, तुमी समस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सस्नीकारांचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समस्त मनशां पसत हे वारोतलें. हे म्हजे उडासाक करात. बवडतसो गुट परगटूया. तुझ्या कुत्सानी पुनर्जीवन पोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काळज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला, देखून आमी तुका दिन मानसता आनी जेची कूड नगत सेवतन आमकां समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटायन कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारला ते पवित्र सभे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, राफायल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचो काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समजतांक तुजे परजलीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर. आमकां समाजाचे दया कर म्हूण मागता. आमकां मारिया देवाची माय संगाती, भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळ तुका मनवतले सगळे भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका
ससनांच्या ससना. आमेन. मोगाच्या न्हू आमी सक्कट देवाची भुरगीं, मरी मायाची भुरगीं, तिजी देख घेवन सदांकाल जियोनच्याक, कुटुंबाच्या स्पिरितांत जियोनच्याक आमी देवाचो आदार मागया आनी समयांची केलें मागणें सक्कट आमी सांगता भक्ती म्हण म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोतोक रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून जिविताचो समस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आमी आमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरभशांत रागात आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व आतंकांतले सुटे आनी सर्व आतंकांतले वाटे. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे समस्तांचेर बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांतीन एकवटायन सांबाळ. तुजी येताय रसवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सुये आसूं. मोगाचे न्हू एकामेका संतोषान शांती भेटोवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले, आमची काकडूत कोण, आमची काकडूत कोण. देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातेले, आमची काकडूत कोण, आमची काकडूत कोण. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. मोगाचे न्हू पळया भोव जावन आसा जेसू देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवची तें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù to tuzo moa sarko god kitlo संसारान कोणें दिवंकना जेजू मोग तुज्या तितलो अपराधान सांपडल्या आदार मेळ्ळो तुजो एक सुरो हांव आसल्या सांगात मेळ्ळो तुजो परत पासोन जल्मोन आयल्या फारीक करूंक नेजो मोग जेजू तो तूं
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जणवायन मोल करूंक आनी सर्गींच्या धन्यांक लाभदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसू. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या पुताक मनशा सैम दिवच्या मनशाच्या तारका घेवन तुज्या कुसव्यान देव तुका विंचता. तूं कबूल आसाय. हांव देवाची साको. तुवें सांगलाय तशें मुजे सोवे कोडू. हांव देवाची साको. तुवें सांगलाय तशें मुजे सोवे